राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। एकदा जेरोबोम जेरुसलेमांतलो भायर सरलोलो आसतना सिलोच्यो आहीच्या प्रवादी ताका वाटेर ओचीत मेळ्ळो। आहीच्यान एक नवें नेस्पा आवरण घालें। ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मळार आसले। आहीच्यान आपले नवें नेस्पा आवरण घालें ते काडले आनी ते पिंजून ताचे 12 कुडके केले आनी जेरोबोमाक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव असो उलयता, सालोमावाच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशी करता आनी 10 कुळां तुज्या ताब्यान करता। म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळां मदलें हांवें विचून काडलोले शारा जेरुसलेमा पासत हांव ताका एकूच कूळ सांबाळून दवरतलो। आनी अशें इस्रायल कूळ दाविदाच्या घराण्यांतले आज पर्यंत कडसरलोले आसा। देवाचें उतर हें। आयकले देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी। हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजी शिटकावणी कान दी। परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय, भायल्या खंयच्याय देवाक भोजू नाका। जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव। जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी। पूण म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना। इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना। देखून तांची निबोर होती काळजां पळेवून आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशेंच सोडली। जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजी शिटकावणेक कान दी। म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार, एकाच फारान तांच्या दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलो। तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातांत म्हाका घालतलो आसलो। जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी। उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय। तुज्या पुताची उतरां आयकूंचे खातीर आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा। सर्वेस्पराक जोय। मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू नव्यान तीर प्रांतार भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलाच्या दर्याशी आयलो। तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकान मागलें आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली। मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता, म्हणजे उक्तो जा। म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो। आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें। पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितनी ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें, ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाखाणणी तुका क्रिस्ता। मुखेल बोल, एफाता म्हणजे तुजे कान उक्ते जावं। नियाणाकादार, आमच्या पवित्र स्नानांत यातनीक आमच्या ओंठांचेर आनी कानांचेर खुर्साची कूर करून देवाचे उतर आयकूंक आनी ते परगटूंक आमचे ओंठ आनी कान उक्ते करता।
आयच्या शुभ वर्तमानान कोण एक जोड जिबेच्या बेऱ्याक जेजूसी हाडटा. गुडी हो मनीस आपल्या बेऱ्या आनी मोणेपणाच्या बेसाक लागून एकसूरपणान जियेतालो. जेजू ताका बरो करता आनी हें पळोवन लोक थोटाकून ताणें सगळें बरें केलां म्हूण परगोडटात. ह्या मनशाक दुसऱ्यांनी जेजूसी हाडलो. आमी आमच्या उतरां करण्या वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक तांकां जेजूसी व्हरुया. पयल्या वाचपान देव सोलोमोनाची राजाचे कुडके करूंक थारायता. कित्याक सोलोमोन देवाची आज्ञा पाळिना, बोगोर दुसऱ्या देवांक भोसता. देवाची आज्ञा पाळप ही आमच्या जिविताची खरी भक्ती. जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकना व ताच्यो आज्ञा पाळिना तेन्ना देवान आमकां ह्यो आज्ञा दिवपाचो हेतू आमी नाकारता. हें करता तेन्ना आमी देवाची खुशी प्रमाणे जियेना. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां प्रमाणे. मारिया सदांच देवाची खोशी करून जियेली. ह्या खातीर देवान तिचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो. मागणें, मोगाळा जेजू, तुजें उतर आयकूंक आनी बऱ्या जिविता वरवीं तें परगटूंक आमचेशी तूं राव सोम्या.